गीत घेऊया. बाबा बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनान दवरात. आयज आमी खेरीत भाशेन आमचे बाबा क्रूज फर्नांडीस तो 2 दीस जाले अंतरल्यार आनी ताचे पासून आमी मागया. ताणें हांगसर खूब आमची ह्या बाजिलिकेंत सेवा केल्ली आसा. सारकिस्तांव कसो बरोच वेळ ताणें हांगसर सारलेलो. आदी तो हांगसर वावुरून मागीर दुसऱ्या कामान तो गेलो, थंयसर रिटायर्ड जाल्या उपरांत परतून हांगसर येवन भरपूर ताणें वावर केलेलो आसा. तुमी खूब जाणां ताका वळखतात आनी आमकां सगळ्या जाणांक ही दूख भोगता. तर आमी ताचे फॅमिली पासत मागया आनी ताचे आत्म्या पासत देवान तांकां सतीचें सूख दिल्या पुरो म्हणून. आयज आमी ही इंतेसांव बाबाक उबारता. बर्थडे थँक्सगिवींग गूड हेल्थ फॉर ॲशर सोजा. थँक्सगिवींग ब्लेसिंग फॉर विन्सेंट अँड सुझान ऑन वेडिंग डे. मॅक अँटनी ब्रगांझा. Masses for the souls of Rodriguez family, Teddy Joshua, Gaspar Rodriguez. ही सगळी त्या सामानात धरून ह्या मिसान आतां वांटो घेतना आमची पातकावळ करून घेवया आनी देवाचे भोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपोदिदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच वारमारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदिदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. काकलूत सरा देवा, आमी भोव ओसूक भुरगीं तुजी. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विणवणेन आमचे ओसूकतायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका जुआंक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हणल्यार आर्जेन्टिनाची 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया उजीर आसत्यो 2 दिवड्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानांचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मोडटलोच. संदेश दितात,
तितलोय काळ पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सोतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गोवायकी तांणी दिवन जातूच पाटलांतली वयर सरता ती मनजात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या दोनयांक खुर्सार खिलायतलो त्या वोड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयलोली आसतली. त्या शाराची खुणेची नांवां सोदोम आनी इजिप्त, सगळ्या पोजांची, कुलांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां सादे 3 दीस तांची मोडी पळयतली आनी ती समाधीनी घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोशतलो. ती समोळोवंक करतली आनी एकामेकाक दान देणें दितली, कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्या मनशाकुलाक खूब कोनिश्टाय हाडलोली. पूण सादे 3 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें ती सगळीं बारी कांपली. तेन्ना तांणी स्वर्गार थावन एक तालो नेटान एका कुपांत ते स्वर्गार एक थालो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात आनी तांच्या दुस्मानांचे दिश्टी मुखार एका कुपांत ते स्वर्गार चडले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोर्वेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वाखाणटां. म्हणुया, सोर्वेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वाखाणटां. सोर्वेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लोडायेक आयतीं करता. जबाब. सोर्वेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, दाल म्हजो, शेरोन म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आदीन करता. जबाब. सोर्वेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वाखाणटां. तुज्या मनाक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तारांचे किन्नोरेचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजांक जोयत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवकाक दाविदाक निवारलाय. जबाब. सोर्वेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वाखाणटां. उद्गार. सोर्वेस्पोराक जोय सोय. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत वांकयलें, मरण परसो लायलें. सोर्वेस्पोराक जोय. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां थोडे सादुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवन ना म्हणटात तसले मनीस. ताणें ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइसेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायल लागीं लग्न जावचें.
आनी आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची तर 7 भाव असले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण सोसोत दोरी नासतना मेले. सगळे वण निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जालोली म्हणटोच मेल्ली पुनर्जीवन जातली तेन्ना ताचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली जेजून तांकां सांगलें. ह्या संवसारांतली मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जाता. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणान जी कोण पोती जातली मेळटी ती लग्न करून ज्ञानांत दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी आनी पुनर्जीवन जातात देखून ती देवाची भुरगीं. मेलेलीं खरींच परती जिवन जातात म्हूण मोइजेसानूच जिरकुटाची खबर सांगता थंय दाखयला. तर थंय सर्वेस्पराक तो आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटात. देखून मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आमी आयज जेजू कशे भाशेन उतर दिता ताचेर मातसो नियाळ करया. जेजू आतां पळय स्वर्गांतल्यान संवसारांत आयला, देवाचो पूत तो. आनी तो आमच्या सारकेलो जावन तो आमकां कशे भाशेन जिवंक जाय तें शिकयता. ह्या संवसारांत आमी बायलां दादल्या कडेन, दादले बायलां कडेन काजत जातात अशें आसा. पूण मेली म्हणटच अशें आसचें ना म्हणून ताणें आमकां कळयलां. कित्याक तिचोर आमी बायलां दादले कशें आसचें ना कडेक, पूण आमी जिवी मनशां आसतल्या. हांगसर ताणें आमकां अशी घडोवन हाडलेली आसा ताचे येवजणे प्रमाणे जियोवच्या. पूण थिचोर आमी ताचेच येवजणे प्रमाणे जियेतल्या. पूण थिचोर कशें जातलें तें आमी नकळो. कित्याक आमचें चिंतप फकत संवसारी, पूण ताचें चिंतप सारकें परिपूर्ण. कित्याक हांगसर आनी थिचोर कशें आसा तें फकत तो जाणा. आमी खालतेकायेन तांचे कडेन विचारलेलें जाल्यार तें बरें जातलें आहलें. पूण आमी तुळना केल्लीं आसा ताका फासाक घालूंक आनी हें थिचोर पळयल्लें आसा. आमचेय प्रश्न जेजू कसले म्हणून आसतात. आमचे संवसारी पद्दती प्रमाणे आमी पळयता तो आमकां दाखयता ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं ते भाशेन आमी पळोवंक शकता. हें कशें घडटलें? जेन्ना आमचे मदें प्रश्न येतात ते प्रश्न आमी ताचे सगळें धरूंक जाय, ताका ते ओपून दिवंक जाय आनी थोडो रावंक जाय. मागीर कितें जाता, आमचीं चिंतनां मागीर बदलोंक लागतात आनी तो आमकां कितें दाखयता तें आमी पळोवंक लागता. आमचें जिवीत आमच्याच वाटेन न्हय पूण खोलायेन देवाचे वाटेन कशे भाशेन जावंक जाय तें आमकां दिसूंक लागता. तर हे भाशेन जियोवच्याक आमी सदांच मागण्यांची मनशां खरी, पूण मागणें आमी कसलें करता. आमी खूब फावटी मागण्यांक गेलीं म्हणटच आमचींच चिंतनां, आमचीच भावना, आमचीच चिंतनाची चाल आमी धरता. ती आमी ताका ओपून दिवंक जाय. तेन्नाच की आमी मातशी आनीक प्रगती करतल्या आनी दर वेळा अदीक प्रगती करून आमच्या बापाय सारकी आमी परिपूर्ण जातल्या. हें आमचें सगळें घडच्याक थोडो वेळ आमी आमचे हात अशें उमटेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्काराक जेजूच्या एकवटान आमी रावया. सगळीं आमची चिंतनां भावना आसा तितलीं ताका ओपून दिली म्हणटच भितरल्यान आमी स्वतंत्र जाता. आनी ह्या स्वतंत्रपणांत आमी फकत ताका चिटकोन रावया, आपलेपणांत रावचें न्हय.
जितले आमी ताचे सगळे रावतले आनी हो आमी मातसो तोकस घेवन जेजूच्या नांवांत रावत तर आमकां बरेपण अदीक फावो जातले आनी आमची प्रगती देवाच्या भुरग्यांची हांगसर आनी मेल्या उपरांत घडटली. तर हे परी आमी आमच्या भावा पासत मागता आनी हेरांय पासत. तर ही सगळीं बाकीची इंतेसां आसात ती आमी मनांत आनी काळजांत धरून ताका आमी सगळीं देवाक भेटोवया आनी आमचें जिवितूच ह्या भेटोवणी वरवीं ताका समोर पळोवया. भेटोवणेचें गायन घेवया. गीत घेवया. पेज नंबर 46, C43, बेदीचेर उंड्या सोवे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्पो दितात देवा बापाक मानता तुसरी जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर दिता आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्वतायेन जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोथ शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारूक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां अरमारीची उदरी ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान भक्तां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसूक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पडची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोडाचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोर उमतां. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोडटां.
तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणवाणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले चे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तान तुजे पडजळीत तुमकां पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पती भाग्योन झुजे भाग्योन दवरून दूत आनी सगळ्यांनी तुका मनावले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांत. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी बरोबर दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवचकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटयांचो राखातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसरून घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तुंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हणजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत येवून मागतां. म्हज्या काळजांत दूत आसलेले परी हांव तुका वेग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिरो कडसून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 50, D7. देव जाता मनशांचें खाण. Deus Santa
आमचे दोळे धांपून जेजूक आमी हो एकवटून हो वेळ सादया. मागुया. सर्गींचे बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडूंडा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आमकां आरमारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें खाली सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेल्यांचो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटाव. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 96 F23 बोत्सुया. Wotsuya, Christa Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Christa Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Wotsuya, Christa Shantin, Wotsuya. Wotsuya, Christa Shantin, Wotsuya. White Cordoya, Boksuya. Dusmanat Wait, Maruya. Jesus, Shikolia, Evaram, Hallelujah, Ikalis, Manam, Salia.
A90, Glory and Praise to our God, page 41. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. We, the daughters and sons of Him, who build the valleys and plains, praise the wonders of God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His way. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. From today's Gospel reading, Jesus' words can thus be approached from a positive side. The God who created human life, including the institution of marriage, has also provided for life after death, for those who have cultivated the capacity to respond to God's love. The biblical teaching is that life comes from God. There is nothing in or of the human being that is naturally or inherently immortal. If there is life beyond death, it is God's gift to those who have accepted God's love and entered into relationship with God in this life. They are children of God, being children of the resurrection. That we continue to deepen our personal relationship with God, let's pray for this grace for one another. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Stir up the will of your faithful, we pray, O Lord, that striving more eagerly to bring your divine work to fruitful completion, they may receive in greater measure the healing remedies your kindness bestows. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the Apocalypse. I, John, heard a voice saying, "These two witnesses are the two olive trees and the two lampstands which stand before the Lord of the earth. And if anyone would harm them, fire pours from their mouth and consumes their foods. If anyone would harm them, thus he is doomed to be killed. They have power to shut the sky that no rain may fall during the days of their prophesying, and they have power over the waters to turn them into blood
and to smite the earth with every plague as often as they desire. And when they have finished their testimony, the beast that ascends from the bottomless pit will make war upon them and conquer them and kill them, and their dead bodies will lie in the street of the great city, which is allegorically called Sodom and Egypt, where their Lord was crucified. For 3 days and a half, men from peoples and tribes and tongues and nations gaze at their dead bodies and refuse to let them be placed in a tomb, and those who dwell on the earth will rejoice over them and make merry and exchange presents, because these 2 prophets had been a torment to those who dwell on the earth. But after the 3.5 days, a breath of life from God entered them, and they stood up on their feet, and great fear fell on those who saw them. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up hither." And in the sight of their foes, they went up to heaven in a cloud. The word of the Lord. Thanks be to God. Our response will be, "Blessed be the Lord, my rock." Kindly repeat. Blessed be the Lord, my rock. Blessed be the Lord, my rock, who trains my arms for battle, who prepares my hands for war. Our response. Blessed be the Lord, my rock. He is my law, my fortress. He is my stronghold, my Xavier, my shield, my place of refuge. He brings peoples under my rule. Our response. Blessed be the Lord, my rock. To you, O God, will I sing a new song. I will play on the 10-stringed lute. To you who give kings their victory, who set David, your servant, free. Our response. Blessed be the Lord, my rock. Kindly rise for the acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. Your word is a lamp for my steps and a light for my path. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Some Sadducees, those who say that there is no resurrection, came to Jesus, and they asked him a question, saying, "Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies, having a wife but no children, the man must take the wife and raise up children for his brother. Now there were 7 brothers. The first took a wife and died without children, and the second and the third took her, and likewise all 7 left no children and died. Afterward, the woman also died. In the resurrection, therefore, whose wife will the woman be? For the 7 had her as wife." And Jesus said to them, "The sons of this age marry and are given in marriage, but those who are counted worthy to attain to that age and to the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage, for they cannot die any more, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection. But that the dead are raised, even Moses showed in the passage about the bush, where he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob.
Now he is not God of the dead, but of the living, for all live to him. And some of the scribes answered, Teacher, you have spoken well, for they no longer dared to ask him any question. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. During the persecution of the churches in Asia under Roman Emperor Domitian in the 90s, the book of Revelation was written as a call to courage and perseverance in the faith. Its wild and colorful imagery evokes a strong sense of the life beyond this world, where those who have suffered for the message of Christ will have a sure place in glory. In today's text, the two lampstands, possibly Peter and Paul, were martyred by the powers of evil Roman Empire, who had also crucified their Lord. But then God returned to them the breath of life, and they heard a voice from heaven calling them, Come up here. While the language is pure apocalyptic, the meaning is clear, that the souls of the just are in the Lord's hands. At the resurrection, whose wife will she be? The fable about the woman who had been married successively to 7 husbands was posed as a way of mocking belief in the resurrection. But Jesus wrong-foots his critics by deflecting their question to talk about the quality and nature of life after death, the ultimate answer for which we may risk everything, even our lives, is known to God alone. Already we sense the promise of life with God, whom Jesus says is God not of the dead, but of the living, for to him all of them are alive. That we continue to deepen our faith in God, let's pray for this grace for one another. On the baton with the host, I offer up my lowly heart. All my life, my deeds, my thoughts, thine shall be, yes, mine thou art. In the chalice let me be a drop of water mingled there, lost, O Jesus, in the love, thine with sacrifice my share. On the baton with the host, I offer up my lowly heart. All my life, my deeds, my thoughts, thine shall be, yes, mine thou art. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Grant, O Lord, we pray, that what we offer in the sight of your majesty may obtain for us the grace of being devoted to you and gain us the prize of everlasting happiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is itself your gift, since our praises add nothing to your greatness, but profit us for salvation, through Christ our Lord. And so in company with the choirs of angels we praise you
and with joy we proclaim, Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Philip Neri our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a meaningful sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof,
but only say the word, and my soul shall be healed. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supply our every need. Oh, these sweets who sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Let us pray. We are partaken of the gifts of the sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Let's silently pray for the grace that each of us require. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen.